page 133. सगळे तुझे ओघ मोगाचो देव बक्षीदार सगळ्या तुझ्या वायटाक गुणाचे ओघ दिता सगळे तुझे ओघ मोगाचो देव बक्षीदार सगळ्या तुझ्या वायटाक गुणाचे ओघ दिता ओथम्या मोच्या काळजांता देवाचे उपकार आठव ओथम्या मोच्या काळजांता देवाचे उपकार आठव तुझे गोरेत देण्यानी बोरी बेगा जीवनावो बोलवे दोनी बिराय बोलना ओथम्या मोच्या काळजांता देवाचे उपकार आठव ओथम्या मोच्या काळजांता देवाचे उपकार आठव सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं आनी माय मोगाचो येवकार सकाळच्या मिसाक हे मिसांत आज आमी युजेन रोद्रिगीस ह्या आमच्या बापासून मागता म्हयन्याचो उगडास सुर्गीच्या बापान ताका आपले शांतीन विसवान घे म्हूण मागतना तशेंच मागुया दियोग आल्मेदा हे आमचे बाप आसात ताका आज म्हयनो भोगता सुर्गीच्या बापान आपले शांतीन तांकां घे म्हूण मागतना आपलो वाडदीस समरमतल्या पासत आमी मागुया एलिसन रेबेलो क्रिस्टल डिसुजा जॅस्मन फेर्नांडीस आनी हेर आपलो वाडदीस समरमतल्यांक भरपूर देवाचो आशिर्वाद तांचेर पडूं आनी बरी भलायकेन देवान तांकां राखूंक आमी तांचे पासत मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन जो आसलो जो आसा आनी सदांकाल आसतलो ते देवा बापाची कृपा आनी शांती तुमचे सगळे आसूं तुमची सवय आसूं भाव भयणीनो जितले आमी सवकास लागीं पावता सोडवणीचे मुखेल गूट नियाळो जेजूचे कोश्ट मरण आनी पुनर्जिवनपण ताची गोवायकी बापा कडल्यान येता म्हूण जेजू स्पोस्ट करता आनी ताची गोवायकी आमी मानून घेवं आनी शास्त्रीक जिविताची बोत्तेंत आमी वाडूंक हे मिसांत कृपा मागुया हांव पातकी सर्वोदयदार देवा तुमकां बाब भयणीनो म्हजो गुन्यांव मनान चिंतून वायट धरून पयसलो ओबे सायतीस पातकां केल्या ओम सो प्रात ओम सो बडो प्रात सौभाग्य सदां संतवार मरे सगळे दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाब भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर विसा काकूत कोर विसा काकूत कोर सोम्या काकूत
प्रार्थुया. देवा आमचे मोगाळ बाप्पा, आमचे सैम जोखमी आनी अशोक म्हूण जाण जावन आमकां भलायकी आनी गोटाय दिवन नवी करूंक गरजचे उपाय तूं आमच्या हातांत घालताय. दिनवाशी आनी संतोश भरीत काळजान ते आमी घेता आनी तांचो फोड आमचे भोक्तीवंत जिणेच्या नवे चालीन दाखोवंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. तशेंच युजेन आमच्या भावाक तुजे सासणीक विसवान घे म्हूण उलो मागता. आमचे सुमियाचे पिता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. सुटकेच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, चल देंव आतां, कित्याक इजिप्तांतली तुवें भायर काडली ती तुजे पोरचेन पातक केलां. हांवें तांकां वाट नेमून दिल्ली ती तांणी रोखडीच सोडली. पडयलेल्या भांगराचो एक पाडकुलो करून ताचे मुखार ती सासणागी पडली आनी ताका बोजून तांणी ताका यज्ञाच्यो बोलयो भेटयल्यो. तांणी म्हणलें, इस्रायेला, हो आसा तुजो देव. ताणेंच तांकां इजिप्तांतली भायर काडल्यान. सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, ही पोरजा निबोर मानेची म्हूण म्हाका बरें गमून आयलें. म्हाका सोड आतां. म्हजो राग तांचेर जळटलो आनी ताचो हांव भस्म करतलो, पूण तुका हांव एक व्हड राष्ट्र करतलो. पूण मोइजेसान सर्वेस्परा आपल्या देवाक तोंड करपाक ताका अशें प्रार्थन केलें, सर्वेस्परा, तुजे बावलेचे पदवेन आनी हाताच्या बळान तुवें तुजे पोरचेक इजिप्तांतली भायर काडून हाडल्याय. तर कित्याक म्हूण आतां तुजो राग तांचेर जळूंक दितलोय? ताचो घात घेवपाक, दोंगराचेर ती मरून वचपाक आनी पृथ्वीवेली ताका नाश करपाक ताणें ताका भायर सोडून हाडयली अशें तूं इजिप्तकारांक म्हणूंक दितलोय? तुजो जळटो राग निवून दी, तोंड जा आनी तुजे पोरजेचेर हे नोस येवंक दिवं नाका. अब्राम, इजाक आनी जाकोब तुज्या चाकरांचो उगडास कर. तांकां तुवें तुज्याच नांवान सोपूत घेवन अशी भास दिलाय. मोलबाच्या नोकेत्रां परवीं हांव तुमची सोसोत वाडयतलो आनी हो तुमकां हांवें भासायलो तो सगलो देश तुमचे सोस्तीक दितलो आनी ती तो सदांकाल आपलें दायज कशें भोगतली. आज आनी सर्वेस्पोर तोंड जालो आनी जें तो आपले पोरजेचेर नोस हाडूंक सोदतालो तें तांणी सोडून दिलें. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब, तुजे पोरजेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. सगळीं म्हणुया, तुजे पोरजेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. खरे भाशी तांणी एक पाडकुलो घडलो. पडयलेल्या भांगराचे मुर्तीची ती पुजा करूंक लागली. आपल्या मोहिमेवंत देवाक सोडून तोंड कातोल्या बोलयाची तांणी मुर्ती दवरली. जबाब, तुजे पोरजेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. इजिप्तांत तांणी केल्ली वर्ती कुतुबां, काणाच्या देसां नवलां विजमितां, तांबड्या दर्यांत अजापाचे संपतकार, तोरी देवाक आपल्या तारकाक ती विसरली. जबाब, तुजे पोरजेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. देखून तो तुजो नाश करूंक येवजितालो, पूण भस्म करूंक आयलो जालो राग पेल्यान काडच्याक ताचे खातीर विनोती करूंक ताचे मुखार जाल्लो उबो मोइजेस ताणें विचून काडलेलो. जबाब, तुजे पोरजेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. उद्गार.
देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. ताचेर विस्वास दवरतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोया. जेजून जुदेवांक म्हळें, हांव म्हजेच विशीं गोवाय दीन जाल्यार म्हजी गोवायकी नीज न्हय. म्हजे विशीं गोवाय दितलो दुसरो कोण आसा, आनी जी गोवायकी तो म्हजे विशीं दिता ती नीज म्हूण हांव जाणा. तुमी तुमच्या निरोप्यांक जुवां विशीं पाठयले आनी ताणें स्वता विशीं गोवायकी दिली. हांव मनशांचे गोवायकीचेर दवरलेलो ना, पूण हांव असो उलयतां जाल्यार तुमच्या तारुणा पासत उलयलां. जुवांव एक जोल्टो आनी लोकलोकीत दिवो जावन आसलो आनी ताच्या उजवाडाक इल्लो वेळ मुडगोटूंक तुमकां बरें दिसलें. पूण म्हाका आसा ती जुवांवचे गोवायके परस व्हड. जी कामां बापान म्हाका सांबाळूंक दिल्यान हांव करतां तींच कामां. बापान म्हाका पाठयला म्हूण म्हजे विशीं गोवाय दितात. आनी म्हाका पाठयलेल्या बापानूच म्हजे विशीं गोवाय दिल्या. ताचो ताळो तुमी केदींच आयकूंक ना, ताचें रुपूय तुमी केदींच पळोवंक ना, आनी ताचो शब्द तुमचे सवें रिगूंक ना. कित्याक जाका ताणें धाडला ताचेर तुमी विस्वास ठेविनात. शास्त्र लिखीत आनी सासणाचें जिवीत आसा म्हूण समजून तुमी ती चीत घालून वाचतात. खरें म्हळ्यार तींच म्हजे विशीं गोवाय दितात. तरूय तुमकां जिवीत मेळच्याक म्हजेशी येवंक तुमी तयार नात. मनशांक जो मान म्हाका मेळत ताची हांव पर्वा करिना, पूण हांव तुमकां पोकी वळखतां. देवाचो मोग तुमचे सवे नाच. म्हज्या बापाचे नांवी हांव आयलां आनी तुमी म्हाका मानून घेनात. दुसरो कोण आपल्याच नांवान आयिल्लो तर तुमी ताका मानून घेतल्यात. तुमकां भावार्थ कसो आसा म्हणूं येता. कित्याक म्हळ्यार तुमी एकामेकाचो मान घेवन खुशी जातात. तुमकां लावन पूण एकल्याच देवा कडचो जो मान येता ताची तुमकां पर्वाच ना. बापा मुखार हांव तुमकां लावन दितलो म्हूण समजूं नाकात. मोइजेसाचेर तुमी विस्वास दवरतात, तोच मोइजेस तुमकां लावन दितलो. तुमी मोइजेसाचेर विस्वास दवरलेलो जाल्यार म्हजेरूय विस्वास दवरतले आसल्यात, कारण ताणें बरयलां तें म्हजे विशीं बरयलां. पूण ताची बरोवपाचो तुमकां विस्वास ना जाल्यार म्हज्या उतरांचो कसो म्हूण तुमकां विस्वास आसूं येत. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्त. भयणी भावांनो, एब्राहम लिंकन म्हूण अमेरिकेचो प्रेजिडेंट आहलो, 16th president of the United States, and one of the greatest presidents of United States. आमी अमेरिकेक गेल्यार जायते कोडीन ताची नांवां आसात. ताच्या नांवांची ब्रिज आसा, ताच्या नांवांचे टनल्स आहात, जायते कितें आसा. खूब लोकप्रेमी तो, लोक एकदम बरो करतलो आनी बरो मनीस आसलो. ताच्या काळार सिवील वॉर चलताले. गोऱ्या आनी वायट काळ्या मदें जायती दुस्पूट आसली. जायते निर्णय आपल्या देशा पासून घेवंक तो फाटी सरलो ना.
आनी तूं सांगतालो लोकांक म्हाका सगल्यांनी सोडलो जाल्यार देखून ऑनेस्टी इन इंटेग्रिटी म्हज्या वावरांत शिस्त पाळप प्रमाणीकपणान जियोप हाचेर हांव कसोच कोणाकूच भिवचो ना. म्हाका कोणूच इश्ट पुरान नात, सगळे इश्ट पुरान सोडून गेल्यार म्हाका उपकारता. म्हजो एक इश्ट आसा आनी ताचे खातीर हांव सदांच बरे निर्णय घेतलो आनी म्हजो खरो इश्ट जेजू. म्हाका मान नाका, म्हाका फेम नाका, म्हाका पॉप्युलॅरिटी नाका. भाव म्हणून हेंच कितें आज आमी शुभ वर्तमानान वाचता. जेजू म्हणटा म्हाका मान नाका तुमचो, मनशाचो जो मान म्हाका मेळत हाची हांव पर्वा करिना. स्पश्टपणी जुदेवांक सांगता. जे कितें तुमी आज शुभ वर्तमान आयकलां ती जेजूचे काळजांतली भावना. कित्याक ताणें एका मनशाक बरो केल्लो आनी ताका सांगलेलें तुजें हातून उखल आनी चल म्हणून. आनी जुदेव ताचेर चाडवले दोन कारणां पासून. एक कारण सोनवार मोडटा आनी सोनवार मोडूंक शिकयता म्हण. आनी दुसरें कारण आपल्याकूच देवाचो पूत म्हणटा. देखून ते ताका मारूंक सोदताले, ताका नाच करूंक सोदताले. आनी ते सगळो गुडमेल तांचो आमी सवकास आयकतले ह्या दिसांनी. पूण जेजू खात्रेन जाणो आसलो देखून तो सांगता म्हाका गोवाय दितलो कोण आसा, म्हजो बाप म्हाका गोवाय दिता. जुदेवा मदें दोग गोंयांची गरज आसली. जेजू आयचे शुभ वर्तमानांत तुमी आयकलां जाल्यार कितल्याच जाणांची आपल्या विशीं गोवाय दिल्या म्हूण सांगता आपल्या विशीं जॉन बातिस्तान गोवाय दिल्या. जॉन बातिस्ताक तुमी प्रवादी म्हूण मानलो, खुशाल जाली तुमी. जॉन बातिस्त रवरण्यांत रावलो, प्राचिताचो ताणें बावतीन पुरगुटलो. तुमी ताका ताचे उजवाडाक येवंक बरें दिसलें तुमकां. जॉन म्हजे विशीं गोवाय दिता, म्हजो बाप म्हजे विशीं गोवाय दिता, पवित्र पुस्तक शास्त्रां म्हजे विशीं गोवाय दितात, मोइसेस म्हजे विशीं गोवाय दिता आनी हांव कोत्ता तीं कामां म्हजे विशीं गोवाय दितात. कितली गोवायकी तो जुदेवांक सांगता. सो मेनी गिव विटनेस टू वॉट आय एम डुईंग. पूण तुमी तरी आसतना मानून घेनात. तुमी तरी आसतना म्हाका मारूंक सोदतात. तुमचे सभेन देवाचो मोग नाच. जेजू तांकां स्पश्टपणी सांगता. भाव भयणीनो, आज आमी घरावेत आसतना आमकांच विचारुया, गुडी जायते फावटी आमचेंय जिवीत अशेंच कितें जुदेवा भाशेन. त्याच जेजूचेर आमी खोल विश्वास दवरूं. तो देवाचो पूत मनशा कुळाचो सोडवणार म्हूण मानून घेवं आनी ताचें उतर शास्त्रीक जिविताचें उतर म्हूण आमी तें आपणावंक आयज आमकां पवित्र सभा उलो मारता. जेजू जुदेवांक सांगतालो म्हजो बाप म्हाका गोवाय दिता. जें कितें हांव करतां तें बापाचेच हुकुमेन करता. बापाक तुमी वळखता आनी हांव बापा सावन आयला. असलो भावार्थ आमचे सगळे उदीक उदीक खोल आसूं आनी जेजून आमकां शिकयलां तशेंच आमी ताचे पाटलावदार कशें जियोंक हे मिसांत आज सगल्यांक कृपा मागुया. भेटोवनेक आमी गायन गावया. C3 आमची सगळी गुबीत चित्रां, पान 19. C3 पेज 29. आमची सगळी गुबीत चित्रां,
आमची सगळी गोडी तुका आमचे आवडे आमची काळजां येशूका भेटून दवरल्या तुझे बेटे बोली सगळे जावंक आमी गुंड्याचे कुडके तशें जावंक सोऱ्याचे देवे हेच कोतकोतीत आमचे आवडे तुझे बेटे बोली सगळे जावंक आमी गुंड्याचे कुडके तशें जावंक सोऱ्याचे देवे हेच कोतकोतीत आमचे आवडे भयणी भावंडू आमचें बलिदान सोपत वेदार देव बापाक मानतात असले जाल्यार पुरो म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदारान सर्वीस करून मानून घेवन भोव पवित्र देवा आमचे मोगाळ बापा सगळे पवित्रायेची तूं जोर ह्या योजनाचे पदवेन आमकां पातकांतली सुडय नितळ निर्मळ काळजान तुजे शियोंक आमकां फाव कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराथाय वापरता सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया वयवशा आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदवेदारा आनी शासनाचे देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो आमचे कुडीक आमी दणवण दितना हो गुणाचें तूं बोड मोडटाय आमची मनां उंच उबारताय वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्तां आमच्या सुम्या वरवीं शासनाचें इनाम आमकां दिताय तेच जेजू देशी देवदूत आनी सुर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर महिमा वाखणटात तांचे संगती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. Covid, 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 albarazo sorvis vodu, sorgaris rozar volea, ducha voi vovar, o sorgi duga soi soi. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच आनी कास घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात म्हणजे रोगताची कास नवे आनी सासणीक कोरोनाची रोगत पातक्यांचे मोक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें
हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट पुरगुटुया. Jesu milo, Jesu jiwonsalo, Jesu नव्यानेतलो. बाप्पा जेजूच्या मनाचो आनी प्रज्वंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सरुणीची काळज तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या मातसो मेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापाक, कार्दियाल फिलिप नेरी आमच्या गोंवी बापाक, सिम्याव ताच्या आदारी गोवल्याक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वडय. पुनर्जीवनपणाचो बरमासो दोन बेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टवतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया करून मागता. अंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती झुजे भाग्योन दोन दुता आनी सोर काळी तुका मार उगल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखान तुमकां वांटो दी. तांची सांगता तुजी महिमा गावूंक तुमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या ससनांक. आमेन. जेजून आमकां शिकयलेले मागणे म्हणून उदीक बापाच्या एकचारांत आमी जिवंक आदार मागून म्हणुया. आमचे आमच्या बापा स्वर्गीचो, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजो राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो क्रॉस आयज आमकां दी आनीक आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिसांव तशी तूं आमची पथकां बोगोस आनीक आमकां तारणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमचे सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमशान उतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सरपातकांनी सुटय आनी सर्वांकांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पथरी आनीक मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. तुमी आज जेजू क्रिस्ता तुजे दोन तांबडी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी जगशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक. आमेन. जीवन जेजूची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. कुशलकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमची शांती. असतो जेजू बापान धाडिल्लो मनशा कुळाचो सर्वंडार. ही देवाची शैली संवसाराचे पाप कटली. तशें जेवणांत आतां वांटो घेतिली आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. जेजूक आमच्या काळजान शेवताना गायन गावुया. D30 मुझे मासू खोरें काण पान 60 आनी 3. D30 पेज 63.
प्रार्थूया. भोव मोगाळ बाप्पा, जेजूच्या अमळीक कुडी रक्ताच्या बलिदानान मरणांतली उतरून आमी जिविताक पावता आनी जेजू सारकी दिसान दीस अदीक पवित्र जायत वता. ताच्या बळान आमच्यो आदल्यो पातकी चाली सोडून आमकां मेळलेलें नवें जिवीत जोटणायन सांबाळूंक आमकां आदार दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. फाल्यां म्हयन्यांतलो पयलो शुक्रार आमची कुमसारां आसतलीं 4:30 ते 5:30. 5:30 खुर्साची वाट घडोवन हाडटात शिकयतात आमकां आपोस्तलांत देवरसांव. खुर्साची वाट भायर जातली उपरांत इगोर्जेन मीस. सोनवारा दिसाक आमच्या भुरग्यांक ऑल्टर सर्वर्स आनी दोतोनीक येतले सगळ्या भुरग्यांक किड्स रिट्रीट आसा. सांजे 6:15 तांकां मीस आसतले. मिसा उपरांत थोडीशी चाव पाणी आनी मागीर रेतीर आसतलो. 9:30 वरांचेर जेवण आनी जेवण जातूच तांकां घरा वचूंक मेळटलें. येता त्या आयतारा दीस आमचो पास आंधार खुरीस
सगल्यांनी वांटो घेवंक मागता. दोबाजीक पासाचें मीस सांजे 5 वाजता फादर झेवियर ब्रगांजा आमचो आदलो पादकूर आमचे बरोबर आसतलो आनी देवाचें उतर पुरगुट्टलो. ते दिसाक बुके आनी पिळे आड प्रचार करपाचो आयतार. आमचे प्राचीत काळाचें दान बुकेन आसलेल्यांक पिळेंत आसलेल्यांक तेंको दिवंक पाप साहेबाचो उलो. सो त्या दिसाक आमची कलेक्शन ह्या वावरा खातीर आमी उदारपणान दिवया. आनी सोमारा दिसाक 7वेर आमची कुमसारां. आज आमची कुमसारां आसतली रिबांदार वाठारांत. रिबांदार इगोजेंत आज सगळ्या थंयच्या लोकांक कुमसारां. सर्वेश पो तुमची सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. आनी सोरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळखार. मिसाच्या शेवटाचे गायन गावया. आय 24 पातोक मोचे केदे पान 131. आय 24 पेज 131.